गोवा फिल्म फेस्टिवल 29 आणि 30 डिसेंबराक कला आणि संस्कृती खात्याच्या पणजेच्या मल्टीपर्पज हॉलान जातलो। संकल्पना आर्ट एसोसिएट आणि कला आणि संस्कृती खाते मिळून हो महोत्सव करतात। या महोत्सवात गोयची फिल्मां दाखयतले। गोयच्या वेगवेगळ्या डायरेक्टरांनी तयार केल्ली शॉर्ट फिल्मां 10 मिनटांची धरून अर्ध्या वराची धरून ती काय फुल लेंथ फिल्मां सुद्धा या फेस्टिवलान आसा आणि सकाळचे 10 ते सांजचे 7 पर्यंत हो फेस्टिवल चलतलो। ह्या फेस्टिवलान ल्हान फिल्मां बरोबर काय व्हडली फिल्मां आसा जशी मारियोला, विक्टिम, मागीर पोएट बोरकर स्पीकिंग, सदाफुली अशी काय व्हडली फिल्मां आसा त्या बरोबर काय नवी फिल्मां आसा जी पयल्याच फावटी हांगा स्क्रीन जातली। तातूंत यू टर्न म्हणून आसा योगेश कापडीचे, आत्मनस्तू कामाया म्हणून संतोष शेटकर हांणी केल्लें एक आसा, मागीर प्लास्टीक धोती हे राजेश कारेकर हांणी केल्लें आसा। त्या भायर 10 मिनटांची काय ल्हानशी फिल्मां आसा, सत्यवान पार्सेकर, राजेश भोसले, मागीर स्वप्नील साळकर, बबन भगत अशा गोयच्याच आमच्या डायरेक्टरांनी अशा हौशी डायरेक्टरांनी तयार केल्ली 10 मिनटांची शॉर्ट फिल्मां ह्या फेस्टिवलान आसा। आणि आता ह्या व्हिडिओन पळयात तुळशीदास चारीन हाडिल्ल्या पणजे वाठारांतल्या तरेतरेंच्या नातलांचे गोठे। तुमकां ह्या खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा facebook.com/prudentmedia ह्या अकाउंटाचेर मेळटल्यो। इतल्यान हे खबरचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।